जेन्ना गोंयचो उठता तेन्ना सरकाराक कितें करचें पडटा तें आमी आज सांजचे दाखयतले। आमी गोंयचे जनतेक एक संयुक्तपणान ऑपोजिशनान कॉल दिल्लो आहा की आमी लोकां बरोबर आहा, लोक पॉलिटिशना बरोबर ना, पॉलिटिशन लोकां बरोबर आहा आनी हो एक लोकांचो मुवमेंट आपली आवय सांबाळपाक जीवनदायिनी गोंयची जीवनदायिनी जी आहा ती राखपाक एक मुवमेंट सुरवात जाला। त्या मुवमेंटा बरोबर आमी आसा। आमचें थंय मत आशिल्लें की तामिळनाडूच्या गव्हर्नरान जशें आपलें मत गव्हर्नर जॅड्रेसान उलयलें तशें ह्या गव्हर्नरान आपलें मत म्हादयचेर उलोवपाचें। आयचो टायम्स ऑफ इंडिया दाखोवन दिता की म्हादय म्हणल्यार फक्त मांडवीचेरूच इफेक्ट जावचो ना, जुवारीचेरूय इफेक्ट जातलो। आनी म्हाका खात्री आहा की ह्या गव्हर्नरान टायम्स ऑफ इंडिया आयचो वाचला। हो जर टायम्स ऑफ इंडिया वाचूंक शकतालो जाल्यार ताजेर ताणें आपलें उलोवंक जाय आशिल्लें। सरकारान दिल्लें भाशण न्ही, सरकारान दिल्लें भाशण कितें, एक इनकम्प्लीट एअरपोर्ट इनकम्प्लीट नांव घालून इनॉग्रेट केलो आनी पयलें एम म्हणून सांगलें। कितें रे मनोहर म्हणल्यार मनोहर पर्रीकार काय आनी कोण मनोहर तें तांकांच खबर ना। तो आमी मोपा ओपन केलो म्हणटा तो मनोहर बसून म्हणना। दुसरे सायडीन मायनींग म्हणटा, मायनींग सुरवात जालें, खंय सुरवात जालें, मायनींग सुरवात जालें, ताजेरूय एक इव्हेंट केलो। सो ही सगळी एमां बिमां सगळीं फेल जाल्लीं आहा। हो सरकार फक्त दुसरें एम पयशे करपाचें एम आपल्याक तें करीत आहा आनी हे बोवाळान ताणें आमची म्हादय विकली। मेन एम जी आहा जी आमची जीवनदायिनी जी आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून ती ताणें ह्या वर्सान गेल्या त्या वर्सान विकली आपल्या कदेला खातीर, आपले कदेल राखपा खातीर ती ताणें म्हादय विकिल्ली आहा। आनी हाजेर क्लियर कट दिसता की सरकार जो गोंयचो सरकार आहा हो गोंयकारां बरोबर ना। आज सगळे तरेचे एफर्ट चालू आहा की लोकांनी थंय येवचें न्ही, तांचे थंय साबोटाज करपाक सरकार ओवर ड्रायवान चालू आहा। पयलीं तांणी मिटिंगेचो वेन्यू बंद केलो, आतां आनी दुसरी खूब तरेची गेमी करून आयची मिटींग फ्लॉप करपा खातीर तांचे चालू आहा। गोंयची जनता सदांच जिखता हें आमी 56 इयर्स अगो म्हळ्यार 1967 पळयलेलें आहा जनमत कौलाच्या वेळार। आनी आज एक इतिहासीक दीस, ह्या इतिहासीक दिसाक एक नवो एक लढो सुरवात जाता। हे लढ्याक सगळ्या गोंयकारांनी बरोबर आसचे। चलो सांखळी सर आमकां भायर काडल्या ढुकलून काडल्या मरे म्हादई संदर्भात आज जी सभा आहे यासारख्या सभे संदर्भातच्या अवेअरनेस तुमच्या पक्षातर्फे यापुढे सुरूच राहणार? आमचा पक्ष जे कोण आज ऑर्गनायज करतात त्यांच्या बरोबर आहे। आमचा पक्ष काय सेपरेट करत नाही। ते म्हणतात अवेअरनेस पाहिजे आम्ही अवेअरनेस करू, ते म्हणतात एज्युकेट करूया तर आम्ही ते पण करूया, ते म्हणतात ते आम्ही ऐकणार। आम्ही लोकांबरोबर आहे। ऑर्गनायझर कोण विजय एनजीओ गोंयचे एनजीओ राजेंद्र केरकर सगळे जे कोण व्हडली व्हडली नांवां आसात तेंची आयिल्ले नांवां ते ऑर्गनायझर तुमच्या बरोबर आता विदेशी भायर सरलो तुम्ही आयकूच काम करतना चाललंय हे जे कितें ऑपोजिशनाची संयुक्त स्ट्रॅटेजी आसता ती ऑपोजिशन लिडर्स डायरेक्ट सगळे चल या सगळ्यावर